Soglang tuमकां देव बरो दिसत्यो. संपलोल्या सिल्वेस्टर रोझेरियो फेर्नांडीस हाका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक ही मिसाचे भेटेंत आमी मागता. त्याच बरोबर बर्थडे लिझेल कार्दोज, दिविना फेर्नांडीस आनी जेसितो लॉपेस हांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच लग्नाचो दीस लॉरेन्स आनी रोजी मिनेझीस देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी सुर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी हे पवित्र गूट फावो ती परी समोर मूग आमची पातकां ओडकून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Moima देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्पुरा देवा सुर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करताव, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका मोहिमा दिताव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिन वाचताव. सोमिया एकल्याच जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोमिया देवा देवाचे शेडी बापाच्या पुता, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पुरा देवा वेगवेगळ्या पोरजांक तुज्या नांवाचे उच्चारणेन तुवें एकठांय केलें. पवित्र स्नानाचे जोरींत नव्यान जल्मल्यांत ती काळजा मनाच्या भावार्थान आनी दोयेळायेच्या कोन्यांनी तांकां एक कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचो. आदीं ल्हानको आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमांवच्या म्हणलोल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाचे मनशानो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात. आमी आमचे खाशा पदवेन वो पवित्रायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें?
तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मोंत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका खुन्यांक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बाबाड दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर बाबाड थेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा, बाबा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शार्ती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सरशीं परतून येयात. हे परी तुमचीं पातकां बोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्तांक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशीं पाठयतलो. कित्याक आपल्या भोक्तिमंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसोडणेचो काळ ये पर्यान जेजू सरकार आसूंक जाय. मोइसेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावां मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चिंतान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोरचेंतलो भायर रावचो. खरेंच सामुएला थावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी ह्या दिसांची खबर आदीं फुडेंच सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांचीं भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थी वरवीं प्रितुमेच्या सगल्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशीं धाडलो. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची परवा करच्याक. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्लाय. तुज्या हातांच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोला दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सांवसां पर्यान हेणें तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दर्यांतलीं मासणीं सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें.
उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Survispo तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. Luca pormone शुभोत्तमान मोहिमा तुका सोम्या. एमाउसा तावन पोत्तून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली. आनी कशे भाशेन जेसूक उंडो मोडटा आसतना आपणे ओडखलो ते सांगले. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मोदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियेवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हळें, तुमी घाबरल्यांत आनी असते दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावताली आनी इतली थोटाकलोली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलोले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हळें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें भोगसणें सगळ्या परसांक परगोड जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणली तुका क्रिस्ता. आनी ह्या आठवड्यांतलीं वाचपां जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ताचे विशीं वेगवेगळ्यो घडण्यो ज्यो घडल्यो त्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. आयचें शुभ वर्तमान आमच्या मुखार दवरता इमावसाचें शीच जें जांकां जेजू इमावसाचे वाटेर दिश्टी पडटा ते परत येतात आनी इकरा शिसांक येवन जेजू पुनर्जीवन जाला आनी वाटेर घडला ताची खबर ते दितात. आनी अशें घडलोलें आसतनाच जेजू तांचे मदें उबो जाता आनी तांकां पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दिश्टी पडटा. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूक खुर्सार मारलोलो पळोवन शीस भियेलोलें. जायती भिरांत, जायतो आकांत तांच्या जिवितांत भितर सरलोलो. आतां कितें जातलें? तांकां कोण परी हे रोमी सरकार धर्माचे वडील लेखतले हाचे विशीं तांच्या मनांत भितर सरलोलें आनी देखूनच भिरांतीन ते लिपून रावलोले. पूण आयज आमी पळयता जेजू ह्या भियेलोल्या शिसा सोशी येता
आनी तांकां म्हणटा शांती तुमकां. एके भाशेन जेजू आपल्या आसण्यांतल्यान तांच्या काळसांतली तांच्या मनांतली भिरांत काडटा आनी आपल्या शिकवणे वरवीं तांकां काळजीदार कोत्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू तांचे मदें येता, तांचे दुबाव पयस करूंक कांय उपाव घेता. त्याच बरोबर आपणा विशीं आपल्या पुनर्जीवनपण तांणी समजूंक तांची मोतूय जेजू उक्ती कोत्ता. आनी सो शेवटी जेजू तांकां म्हणटा, तुमी हाचे गोवाय, म्हणजे तुमी म्हज्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय. आनी हेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. पेद्रू जेजूचें पुनर्जीवनपण परगट्टा आनीक जेजू पुनर्जीवन जातलो म्हूण सुदैवाच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा आनी त्या प्रमाणे तो पुनर्जीवन जाला म्हूण तो जेरुसल्यांतल्या लोकांक शिकयता. मोगाळ भावा भयणीनो, सबार पावटी आमच्या जिवितांत भिरांत दुबाव भितर सतत आकांताच्या वेळार आमकां सगळ्यांनी सांडलोली कशी दिसतात. पूण आयज जेजू असल्याच भिरांतीच्या आकांताच्या वेळार आमकां म्हणटा शांती तुमकां. जेजू आमकां सांगूंक सोदता तें हें, जेन्ना आमच्या जिवितांत भिरांत येता, आकांत येता, दूख येता, त्या वेळार जर आमी जेजूक चिटकून रावली, जर आमी जेजूचेर विस्वास ठेवलो, हे सगळ्या भिरांतींतलो, आकांतांतलो, दुखींतलो जेजू आमकां भायर सरूंक आपलो आदार आनी आपली कृपा दितलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना आमच्या जिवितांत सदांच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आनी सगळ्या घडीतांनी ताका चिटकून रावंक त्या जेजूची कृपा आनी बोड हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. पेटोवणेक गायन गावया. C14 देणी आमची, पेज 34. C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोरां तुका अर्पिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. गोवाउलो आदार हाडटा, ताका चोरूस समर्पिता, आमचे सुख दूख जोर भेटोयता, मानून घेवून विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचें घट जातलो. म्हज्या बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर मानून घेवं. सुरविस्पोरा नव्यान जल्मल्ल्या खातीर दिनवासूंक आनी सुर्गेचो आदार आमकां बेगीनच मेळूंक आमी भेटयता तें बलिदान तूं दयाळायेन मानून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरविस्पोर तुमची सोवी आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सुरविस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आमी तुका वाकाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती
वोट त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच खरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सूर दरबार तुजे मुखार सर्गीचे सूर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजी वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. ओसाना उत्सुकी सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. ओसाना उत्सुकी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सुसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले भियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट सुमया आमी उंडो खाता आनी एक कालसीतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं परत येसर तुजें मरण पुरगोडटा. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमेयांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाच्यान उतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन मृतांनी सुरकांनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनांक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाच्यान ओत्रेकतले आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनान.
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी. सम्यात म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकतोर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन घेवया. D21 जेजू शी येयात पेज 58. D21 पेज 58.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयतल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाळ बाबा मिणानो, आज घरांचेर आशिर्वाद पास्कांचो व्हडलें बाट 1, व्हडलें बाट 2, व्हडलें बाट 3. फाल्यां परवां आनी येरवां अशे 3 दीस तियात्र फेस्टिवल आसा आनी ह्या फेस्टिवलांक तुमी येवचें. बरे बरे तियात्र आसात आनी कितेंय फायदो जालो जाल्यार आमची इगोजेक तो उत्तलो. दुदाच्या दोब्यांत सेबी दे दिवार हो फाल्यां जातलो. केल्ल्या मापान भोग बाय फ्रांसीस दे तुवें हो सोनवारा दीस आनी तुजी गिरेस्तकाय तुका हो बारावीर तो बरयला रोजफन्स. म्हणजे व्हडले तियात्रीस हाडलेले आसात. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. मीस सोंपल्या उपरांत तिकेटी विक्रेक आसतल्यो. दर शुक्राराक आमी सांजे 6 वरांचेर मागणें करतले. पयलीं मिसाची भेट, उपरांत एडोरेशन, पवित्र संस्काराक बसोवन ल्हानशें प्रिचींग आनी उपरांत मागीर इनर हिलींग, डिलिव्हरन्स हें सुद्दां जातलें शुक्राराक. पूण फाल्यां जावचें ना, कित्याक फाल्यां आमकां बेजिमेत आसा. पूण ताचे फुडल्या शुक्राराक थावन तें सगळें जातलें. ह्या पासत तुमी शुक्राराक सांजेच्या वेळार फ्री रावचें आनी हो वेळ तुमी देवाक दिवचो. मुखेलीत भशेन दिनवासता मिकेली, सारा, स्टेसी आमचो सांतान मातसो विसव घेता ह्या दिसांनी. पूण तांणी ही जबाबदारी घेतलेली आसा. तो ना तेन्ना मिसाची गायनां गावूंक तुमच्या नांवान केलीत भाशेन आमी तांकां दिनवासता देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. सर्पद्विदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. दुसऱ्याच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोलबऱ्याच्या कुंवराक देवाचे पोदवेन सोयतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणांत लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सलपतात. आमीन. शेवटाक गायन गावया. K7 निर्भागी आमची काळजां, पेज 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसलीं, निराशे मुखार मोडली, हांवची तूच सुकें जाली. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसलीं, निराशे मुखार मोडली, हांवची तूच सुकें जाली. काळजाचो उस्वार जेजू, मौनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरसोल जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उस्वार जेजू,